सकाळचा योगकार हा मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलाइन्स। म्हापशेची आंगणी उरल्या मागास, दुकाना आणि लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारात रस्तेच नात, पावला पावलार कोयरा चोराशी, पळयात स्पेशल रिपोर्ट। फातर्पा एका घराचो लासून गोबर, घरधनी जखमी जाल्ल्यान बाळ्ळी हॉस्पिटलात ऍडमिट, सुमार 5 ते 6 लाखांचे नुकसान। दिवचल मार्केटात तोंडा उक्ती घालून बसल्या चेंबर, थळाव्या विक्रेत्यांचे हाल, सोसच्यो पडटात घाणी घुट्टांनी। आणि आता याचे कोकणी खबरो विस्तारान। फातर्फा वाठारात रेवती बोरकराच्या घराक उजो लागलो, घराचो लासून गोबर जालो, तिचो घरधनी जखमी जाल्ल्यान ताका बाळ्ळी हॉस्पिटलात व्हरून घातला। हे घडणुकेत सुमार 5 ते 6 लाखांचे नुकसान जाला। उजो पालोवपी दळान उजो आटपात हाडलो। कुंकळी पोलिसांनी घडणुकेचो पंचनामा केला। पळयात पुराय बातमी। आम्ही कुंकळी फायर स्टेशनाक कंट्रोल रूमाक 11 वाजून 51 मिनिटांनी कॉल रजिस्टर जाले आनी तेणी हँडओवर केले। आमी इमिजिएट टर्नआउट केलो, घरा रावले म्हणटा आमी इमिजिएट स्पॉटार पावले। विथीन 13 मिनिट्स आमी स्पॉटार पावले। तेन्ना पळयत जाल्यार टोटल घर आहा पळय तें माडार झावडी म्हळ्यार कोकोनट पाम्स आशिल्ले ते शेल्टर ते रूफिंग, सो टोटल फायराचेर आशिल्ले। आनी आमी इमिजिएट फायर फायटींग स्टार्ट केलें। आमी डिलिव्हरी होतलान म्हणजे फायर फायटरान विथीन 10 मिनिट्सां भितर सगळें फायर कंट्रोला हाडलो। आनीक मॅक्सिमम तेगे एम्प्टी सिलिंडर आसता तो हाडला पळय तो एम्प्टी सिलिंडर थोडी ते केली। तरीच बिंग ते हेजें टांगर आशिल्लें फास्ट उज्याचेर गेले तरी आमी आमचे लेवल बेस्ट करून 10 मिनटां विथीन 8 to 10 मिनिट्स आमचे टोटल फायर केलो। आनी सरावंडींग 2 घरां आहात ती सेफ केली, एडजॉयनींग 2 घरां। सो फार आमची इंजुरी रिपोर्ट जाली ना, तेजो ओनर आसा ताका मात लायट हाती लागला, पण पुलीस आमचे गोवा पुलिसेन ताका प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून प्रायमरी बायली व्हेला। एक मायनर इंजर्ड तो मायनर इंजर बरो जस्ट एवरीथिंग ओके सर। आमी टोटली कंट्रोल केला आनी वॉटेवर स्मोक आसता म्हणून आमी लागली म्हणल्यार मना सारकी कांय उरलें ना तेंचें, दूख जालें आमकां। आनी आमी सगळे वाड्या लोकांनी प्रयत्न केलो साल्वार करपा म्हूण। भितर सुद्दां उज पेटले आसतना आमी गेली भितर, सिलिंडर एक भायर पयलीं काडलो, दुसरो सिलिंडर काडपा आमी भितर गेल्लीं, ते आमचे नॉब काडपा जायना जालें आमचें। मागीर आमी सोडून दिलें आनी धांवत भायर येतरी तेजो फार जालो आनी कांयच आमच्यान उरलें मागीर साल्वार करून जालें ना। जे मेन तेंगे कितें आसलें तें सगळे लासून सगळें झिरो जालें तेंचें। सो कितें हेल्प करपाचें उलयलें हांगा करूंकूच जाय। आनी आमच्यान पंच मेंबर हे नात्यान आमच्यान कितें जाता तें आमी करतलींच। आनी आमचो शेजारी संतोष फेर्नांडीस हेणें भिनासतना घरार वयर चडोन आपलो जीव उरतलो काय ना उरतलो हें तेणें त्या वेळार चिंतलें ना। तेच्या भिनासतना आपल्याच्यान जाता तितलें आपल्या नळा पायप लावन सुद्दां उजो पालोवपाचें केलें, पूण आमच्यान जालें ना। तशें आमचे शेजारी जुआनिता लोरेसिना आनी वेणी म्हणून तेमी भिनासतना घरां भितर वचून सुद्दां केले, आपल्याच्यान जातलें काय म्हणून जावूं ना। त्यांच्या घरान कितें रांदपा तेमी कितें उजो केल्लो खंय तो कळलो ना, ती भायर सरिल्ली अचानक तो लागलो। तेंच्यांनी काय उरली ना म्हणल्यार ऑलमोस्ट सगळे काबार जाले तेंगेले, काय आनी ना घरा। ते आमचे पंच बी हांगा आशिल्ले मिरा आनी आमगे संतोष बाब म्हणटा तेंच्यांनी पयलीं खूब प्रयत्न केलो, मागीर रोखडे फायर उजो पालोवपाक हय, पूण तेंचे कडेन जावपा सारको न्ही, तो खूब मोठो पेटपा लागलो तो। सो किती लासले कडेन कळला तेंग्यांनी घरा कितें लासलं म्हणपा ना, एक वस्तू उरली ना, सगळी लासला। म्हळ्यार तेंचे कपडे घरा कितें तेंची दान धन्य आसले, डॉक्युमेंट्स आशिल्ले आनी कितें शेगडी तेंचे कितें म्हणा कपडे सगळे तेंची किराणा माल कितें कितें आशिल्लो जेवणाचो खाणाचो सगळें, खाटी तेंचे कबर्ड्स खुर्ची कितें कितें आसलें तितलें लासलें। म्हळ्यार अशें की ती सारखी झिरो जाली थंय, काय ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। दिवचल मार्केटाच्या मळार आशिल्ल्या उक्त्या चेंबराक लागून समस्या निर्माण जाल्या। थंय व्यवसाय करपी थळाव्या विक्रेत्यांचे हाल जाल्यात। पावसाक लागून उक्त्या चेंबरांतल्यान घाणी घुट्टांनी येवपाक लागल्यात। पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान तांची पळोवणी करपाचो आदेश दिला।
दिवचल वाठारांत मार्केटांत आशिल्ल्या उक्त्या चेंबरांचो विशय तापला. एके वाटेन सरकार स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचे नारे लायतात आनी दुसरे वटेन ही बुरशेपणां. वाठारांतल्या चेंबरांची पळोवणी करपाक ऑर्डर दिल्या खंय. फुडल्या 2 दिसां भितर हे काम पुराय करतले अशें दिवचल पालिकेचो CEO सचिन देसायान सांगले. इमिजिएटली सायट सुपरवायझराक एकदां व्हेरीफाय कर म्हणलां. ही वील गो अँड चॅक इट टुडे. इफ दॅट इज द केस जाल्यार ताजे इमिजिएटली ती आमी खाली करून तेजे कितें डिफॉल्ट आसा कितें फॉल्ट आसा ते ही वील रेक्टिफाय दॅट. आजूच हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिला ऑलरेडी टू गो ऑन द सायट एंड चॅक. आनी ते ओपन आसा ते कितें करतले? ओपन दवरतले म्हणजे ना ताचेर आमी एक्शन घेतले. इफ इट इज ओपन दॅट्स वॉट आय टोल्ड की ताका ऑलरेडी आमी आतां वच आनी चॅक कर म्हणून सांगला. आज सांजे मेरेन कितें आसा कितें करपाक जाय रेट तो म्हाका येवन सांगतलो. त्या प्रमाणे फाल्यां परवा 1-2 दिसां भितर वील टेक एक्शन. प्रॉब्लम ते किड्याक वयर येयले काय ना पावस पडलो म्हणून किड्याक वयर येता मरे. मागीर किड्या येयले म्हणून आमी आनी रावना. कितें हितून येता ते व्यापारान येता मागीर आमी घेता भरता आमच्या सामानान वयता घरात. न्ही कितके अशेंच भरलेले आसता. अशें भरलेले आसता ते. पावस गेले म्हणटकूच सकयल वयता आनी पावस येयलो रे येयलो सगळें अशें रस्त्यार येता वयता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्त्या वयल्यान उदरगतीच्या मार्गाचो खंय अदमास येता. म्हापशेचो आंगणी हो वाठार मागास उरला. हांगा जशी आस्थापनां दुकानां आसात तशी लोकवस्तीय आसा. पूण रस्त्याचे बाबतीत आंगणीचे आंगण बुरशें जाला. तातूंत भर कोयर राशीचो. म्हापशेकारांचे मागासलेपण दाखयता नितीक्षा गांवकार. सध्या मी असा म्हापसा आंगणीन वाठारान तुम्ही हांगासरले रस्ते जे आहात पळोवपाक शकता कितले पिड्ड्यार जाला पळय ते. म्हापसा आंगणी ही रेजिडेन्शियल एरिया खुबशे थळावे हांगा रावतात आनी चडशे लोक जे आसा हो रस्तो यो वच करपाक यूज करता. 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण खुबशे थळावे हांगासरल्यान पास करता आनी तांकां गाडयो चलोवपाक हांगासरल्यान प्रॉब्लेम जाता. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले. पूण खणून दवरिल्ल्या उपरांत ते रिसर्फेसिंग करपाचें काम डिपार्टमेंटान करूंक ना आनी त्या खातीर हे अर्दकुटे काम जाल्ल्या कारणान हांगासरले रस्ते जे आसा पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जे बाकीचे वायर्स आहा तेय रस्त्याचेर आमकां अशेंच पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा इंटरनल ते कंप्लीट करपाची गरज आसा. आमी हांगा पळोवपाक शकता हांगा म्हापसा हायस्कूल आसा तसोच हो फाटलो रस्तो जो आसा हो डायरेक्ट मेन मार्केटा कडेन पावता. पूण ऑथॉरिटीक कांयच पडलेलें ना. अर्दकुटे काम जाल्ल्या कारणान पावसान हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडले. सो बेगीनच्या बेगीन ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की हे जे इंटरनल रोड्स आसा आनी चडशे लोक जे हांगा रेजिडेन्शियल एरिया आसा थंयसरले रस्ते जे आसा बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपाक जाय. आयज आमी आसगांवान पळयता थंय रस्ते एकदम पिड्ड्यार आसा. तशी परिस्थिती म्हापशांत जावची न्हय म्हणून बेगीनच्या बेगीन हे जे कांय रस्ते आसा रिपेर करपाची गरज आसा.
पळोवंक शकता हांगा आमच्या रस्त्याची कितें दुर्दशा जाल्या ती आतां वर्सभर जालें अजून हांगासर कांयच तेंच्यांनी करूं ना इवन टेम्पररी फिलिंग सुद्दां करूं ना सो हे जे स्टार्ट केल्ले तेंच्यांनी लेवन घालपाक केबल अरावंड लास्ट नवरात्रांनी सुरू केल्ले दुसरी नवरात्रा येयली आनी तेचें कामूय सोंपोना आनी तेंच्यांनी टेम्पररी फिलिंगूय करूंक ना हांगा लोकांक इतलो त्रास जाता की पडपाचे सुद्दां इन्सिडंट खूब जाला लोकांच्या गाडयो सारक्यो डॅमेज जाता इतल्यो वणक्यो आसा की गाडी रस्तो तुमी पळोवंक शकता की उल्लो असो पट्टो उरला गाडी चलोवपाक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की मातशें बेगीन सुटका दिवची. जगदीश हो या वाठारांतलो पसरकार. नावा प्रमाण ताका काम करचें पडटा. PWDचे कृपेन फोंडकुलांनी घालून घेतले काय हो जगदीश तांकां उठोवपाक वाटावपाक धांवता. पसरकार ह्या नात्यान बसल्या बसल्या म्हापशेचें जग ताका अनुभवपाक मेळटा. आयकात ताका. मैं इधर दुकान चलाता है, ये रोड टूटा हुआ ना, तो बारिश के दिनों में इधर से पूरा पानी पूरा दुकान के अंदर आता है और हमको बहुत पूरा माल वगैरह पूरा भीगता है, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। और लोग कोई गाड़ी लेके जाते हैं तो वो भी लोग गिरते हैं, हमको काम छोड़ के उनको उठाने के लिए जाना पड़ता है और पूरा पत्थर वगैरह उड़ के मुँह पे आता है, मिट्टी वगैरह पूरा आता है। बहुत दिनों के बाद ऐसा ही रोड पड़ा है। कब से है ये अभी रोड? मैं कम से कम मैं 3-4 महीने से मैं खुद ही देख रहा है। मैं पहले इधर नहीं था, मैं किसी दूसरी जगह 3-4 महीने से इधर आया नहीं, तब से रोड ऐसे ही देख रहा हूँ। तो पानी सब बारिश के दिनों में पानी पूरा दुकान के अंदर ही आता है। ज्यादा बारिश हुआ ना, पूरा दुकान के अंदर पानी आता है और माल पूरा फेंकता है और लॉस होता है। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. म्हजी बस हे गोय सरकाराचे स्कॅम. गोयात सरकाराकडेन बरेपण राखून दवरिल्ल्या काय लोकांच्यो बसी धांवतात. त्यो काडून त्या जाग्यार कदंबा बसी चलोवच्यो आयटकान मागला. सरकारान नव्यो EV बसी हाडल्यात, ताचेर कदंबा ड्रायव्हर, कंडक्टर आणि मेकॅनिकांक ट्रेनिंग दिवन ह्या बसींचो ताबो दिवचो कदंबा कर्मचारी संघटनेन मागला. कदंबान काम करपी भुरग्यांक परमनंट करात. भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काय रूट दिल्यात. थंय कदंबा धांवपाक जाय. कदंबा कर्मचाऱ्यांचे एरियर्स कुपत दवरल्यात, ते तांकां बेगोबेग दिवचे आयटकान मागला. कदंबा कर्मचाऱ्यांचे प्रस्न आणि अडचणी सरकारा मुखार हाडपाक आयटकान बसका घडोवन हाडली. आमचो आमी पयली डिमांड दवरला, आमकां ज्यो माझी बस आहा त्यो पयली स्क्रॅप करच्यो. दुसरो डिमांड आहा आमचो त्यो डिझलाच्यो बसी आमकां 300 हाडच्यो आनी ज्यो पळय आतां EV बसी हाडल्या त्या बसींचेर आमचो ड्रायव्हर, आमचो कंडक्टर आनी आमच्या मेकॅनिकाक ट्रेनिंग दिवची आनी त्यो बसी आमच्या अंडर चलोवच्यो. येता तितल्यो बसी आमच्या अंडर हाडच्यो आनी आमचो 7 पेचो जो एरियस आहा
तो एरियस आमकां चवथी पयलीं 8-10 दीस पयलीं तरी दिवंक जावो अशें आमी सरकारा कडेन मागता. सरकारान तेजी नोंद घेवची आनी प्रॉविडंट फंड आमचो 12% आसलो तो 10% गेला. तो 12% म्हणून आतां इम्प्लिमेंट इमिजिएटली करचे ही आमची मागणी आसा. आनी आमचे जे बल्दी ड्रायव्हर भाव आसा, कंडक्टर भाव आहा, तांकां परमनंट करचे. आमच्यो ज्यो 5 डिमांड जे आसा ते फुलफील करचे. आतां मेरेन जे पळय लोक आसा काम करता 3-3 वर्सां काम, 4-4 वर्सां, 5-5 वर्सां काम केल्ले कामगार तांकां परमनंट करा म्हणून आमची मागणी आहा. 2-3 महिन्याचो एरियस पेंडिंग आसा. एग्रीमेंट जाला. हांव परतून हे सांगता की कांय पत्रकार भाव आहा परतून आमच्या समोर आसा. एग्रीमेंट जाला. लेबर कमिशनरा कडेन बायंडींग एग्रीमेंट आसा. मॅनेजमेंटान सायन केल्या. कदंबाच्या कामगारांची सायन आसा, युनियनाची. आनी तितून क्लियर बरयल्लें आसा की 34 months एरियस विल बी पेड. पूण अजूनही सरकारान आणि मॅनेजमेंटान कसलीच उपाय केलो ना हो एरियस रिलीज करपाक. 12% प्रोविडंट फंड रिस्टोर जावपाक जाय. कदंबान नव्यो बसी 250-300 नव्यो बसी हाडपाक जाय. कित्याक इंटरस्टेट रूट आसा ते भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्ले आसा. गोवा मुंबय रूट हो एक भायलो कॉन्ट्रॅक्टर चलयता. गोवा शिर्डी रूट हो आनी एक भायलो कॉन्ट्रॅक्टर चलयता. आनी हे दोनूय रूट एवरीडे प्रॉफिटान वचपी रूट आसा. सो कदंबान स्वताच्यो बसी बऱ्यो बसी ह्या रुटांचेर घालून हो रूट आपली चलोवपाक जाय. खुबशे भुरगे जे कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेज म्हणून कामाक आसात, जे दिसपट्टे तांकां पगार मेळटा, 2-2 वर्सां, 3-3 वर्सां, 5-5 वर्सां कंप्लीट जाल्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांक कदंबात परमनंट करपाक जाय. माझी बस एक व्हडलो स्कीम आसा. हे स्कॅम आसा. कांय लोकांक खुश करपा खातीर तितून सरकाराचे व्हडले व्हडले लोकूय हेतून आसा जे उच्च पदार व्हडली हाय प्रोफायल पोजिशनां घेवन आसात. ह्या लोकांच्यो स्वताच्यो बसी आसात. आनी तुमी जर मडगांव, सावर्डे, सांगे, केपें ह्या वाठारांत गेले जाल्यार ह्या लोकांच्यो बसी हांगा चलता. म्हणजे म्हाजी बस हो स्कॅम आसा. ह्यो सगळ्यो बसी स्क्रॅप जावपाक जाय आनी कदंबाच्यो बसी ह्या रुटांचेर चलपाक जाय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 49व्या चांदोर सीमॅन रोलिंग फुटबॉल सर्तीत गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान वार्का स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत मेळयले. 3-0 अशा गोल फरकान हो खेळ सोंपलो. चांदोर खेळामळार जाल्ल्या 49व्या चांदोर सीमन रोलिंग फुटबॉल सर्तीन गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान वार्का स्पोर्ट्स क्लबाक 3-0 अशा गोल फरकान हारावन मॅचींत वर्चस्व मेळवून सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. 49th year इट्स अमेझिंग. आणि चड शाबासकी दिता आमच्या चांदोर क्लबाक. 49 years ऑर्गनायज करपाक यू मस्ट बी व्हेरी well organized club. They are well organized club.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. सोमारा गडगड घालत पावस पडटलो. दर्यादेगेर परतून वादळी हवामान येवपाचें आसा. वस्ताद बंगाल तशेंच आग्नेय अरबी दर्या आनी लागसारच्या केरळ दर्यादेगेर चक्रीवादळाच्या प्रवाहाक लागून हो बदल अपेक्षीत आसा. बुधवारा भितर सरिल्ल्या दाट कुपांक लागून बिरेस्तारा सावन दमट हवामान जाला. हो प्रकार सप्तकाच्या शेवटाक तिगून उरतलो. IMDन फुडल्या 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट दिला. नागरिकांनी फुडल्या ओल्या सप्तका खातीर तयार रावपाचें आवाहन केलां. शुक्रारचे तापमान 30 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मदीं थीर उरतले. शेनवारा तापमान मातशें उष्ण जाव येता. सप्तकाच्या शेवटाक गडगडा सयत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. IMDचो सोमारा मेरेन येल्लो अलर्ट. शेनवार आयतारा पावसा वांगडा घोळटलो वादळी वारो. शेनवारचे तापमान 32 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.